नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भारत भेटेर आयिल्ले फिनलँडचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब हांचे सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीच्या हैदराबाद हाऊस हांगा बसका करून तरेकवार द्विपक्षीय विशयांचेर मंथन केलें. तशेंच दोनूय फुडाऱ्यांचे हजेरेन भारत आनी फिनलँड मजगतीं पर्यावरण सहकार्य स्थलांतरण प्रवासाची भागीदारी तशेंच सांख्यिकी सयत तरेकवार समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो. उपरांत दोनूय फुडाऱ्यांनी आपयल्ल्या जोड पत्रकार परिशदेंत उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सध्या संवसारांत अस्थिरता आनी अनिश्चिततायेचो काळ सुरू आसा आनी युक्रेन ते पश्चिम आशियाच्या वाठारांत संघर्षाचें वातावरण सुरू आशिल्ल्याच्या फाटभुंयेर भारत आनी फिनलँड खंयच्याय समस्येचें निवारण फक्त झुजांतल्यानच जायना आनी ते खातीर सकारात्मक संवाद जावप गरजेचो अशें मत आपणायता म्हणून तांणी नमूद केलें. यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं. हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है. काल दोनापावलाच्या लोकभवनात आयोजित सुवाळ्यांत गोयचे नवे लोकायुक्त निवृत्त न्यायाधीश संदीप के शिंदे हांणी पदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी तांकां सोपूत दिलो. हे पद डिसेंबर 2024 सावन रिती आशिल्लें. कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, वीज मंत्री सुनील ढवळीकर, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, मुखेल सचिव बी कांदावेलू तशेंच हेर मानेस्त आनी अधिकारी हजर आशिल्ले. Having been appointed as the Lokayukt under the Goa Lokayukta Act 2011, do hereby solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्यांतल्या साबार टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधी वांगडा बसका करून तांचे सयत टॅक्सी धोरण विशीं चर्चा केली. हे चर्चेत येरादारी मंत्री मोविंद गुदिन्हो, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो वांटेकार जाल्ले. बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना राज्यांतल्या साबार टॅक्सी संघटनांच्या वांगड्या सयत आयज जाल्ली चर्चा सकारात्मक आशिल्ली आनी हातूंतल्यान सकारात्मक परिणाम जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. सिक्युरिटी आणि ट्रान्सपरन्सी हे तीन विषय जे आपण टुरिस्टाचे आणि टॅक्सीकारांचे दोन्ही विषय सुटावे जावचे. म्हाका दिसता की हे विषय सुटावे जातले ते सगळे टॅक्सीकार लिडर जे असले पळय 100% दे आर पॉझिटिव्ह, म्हणजे कांयच म्हणणे ना त्या बाबतीत, आणि ते एका प्लॅटफॉर्माचेर येतले सगळे विषय सुटावे जातले. सो ते सोमार दीस बसतले सायड बाय सायड त्यांच्या कडल्यान सगळे येवन स्टेप वायज आमी सगळे विषय सोडयत. गोवा टॅक्सीचे डिजिटल त्यांचे विषय बरेचशे सुटावे जाता. तांकां थंयसर मागीर रिन्युअल करपाची गरज ना. बाकीचे सगळे सरकार तांकां मदत करता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज शिरगांवच्या श्रीदेवी लईराई देवस्थानाक भेट दिवन 21 एप्रिलाक जावपी थंयच्या वर्सुकी जात्रेच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. हे वेळार तांचे सयत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट लेगीत हजर आशिल्ले. देवळाच्या समिती सयत चर्चा केल्या उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना अंदू वर्सा कसले तरेची आगळीक टाळपा हेतान मुखेलमंत्र्यांनी जात्रेन वांटेकार जावपी साबार भावार्थ्यांक नेम आनी शिस्त पाळपाचें आवाहन केलें. सो सरकार सगळ्या तरेची प्रिकॉशन्स जी आसा ही 100% आपल्या पर्यंत म्हणजे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय ते घेतले आणि त्याच बरोबर लॉ एनफोर्समेंट करपा खातीरय प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. टेम्पररी म्हणजे बॅरिकेटींग आनी ज्या जाग्यार ती बी आमी घेवपाचें थारायलां. तेजें काम ऑलरेडी सुरवात जालां. जात्रेच्या पयलीं 15 दीस बाकीचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी जातलें. हांव लयराई देवीच्या जात्रेच्या धोंडांक आनी भाविकांक दोगांयकूय आव्हान करता
की तांच्यांनी प्रशासनान घालून दिल्ले नॉर्म्स हे तांच्यांनी फॉलो करचे. ज्या पद्दतीन आमचे डेप्युटी कलेक्टर स्थानिक कमिटी आमदार हांकां मेळून एकदा डिसायड करतले आनी दे डिक्लेअर्ड इन द पेपर की ह्याच पद्दतीचो होच रूट ह्याच्याच खातीर आनी होच टायमींग हो एक टायमींग आनी हेजो सगळो त्या दिसाचो कितें प्रोसिजर आहा तो डिक्लेअर करतले. ताज्या प्रमाणे जर सगळ्या जाणांनी फॉलो केलें जाल्यार म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स परत केन्ना जावचे न्ही. आमकां लोकांच्या जिवाची काळजी आसा आनी ती घेवपा खातीर सरकार सर्वतोपरी म्हणजे पुराय आपले मदत करपा खातीर हांगासर आनी जात्रा खूब बरे पद्दतीन जावपा खातीर आमच्या परीन आमी सगळें करतले. कितल्याशाच तेंपा सावन मुळगांवांत सुरू जाल्ल्या मिना खणीच्या कामांचो विरोध करपी थळाव्यांचो प्रश्न अजूनय तसोच आसा. काल उत्तर गोंयचे उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी थळावे तशेंच वेदांता कंपनीच्या अधिकाऱ्यां सयत थळावी पळोवणी केली. उपरांत थळाव्यांनी व्हडा प्रमाणात तांच्या कार्यालयांत वचून उपजिल्लोधिकाऱ्यां कडेन आपल्यो स्पष्ट मागण्यो सादर केल्यो. ह्या वेळार प्रशासनान संबंदीत वाठारांत बफर झोनाची मर्यादा घालची आनी रातच्या वेळार खणकाम बंद दवरचें अशेंय थळाव्यांनी मागलें. आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी लेगीत गांवकऱ्यांक आपलो तेंको जाहीर केलो. लोकांचो मेन डिमांड आसा तो डिमार्केशन. हो जो इश्यू आसा म्हाका दिसता 2-3दा हांवें असेंब्लीन रेज केला. खरेंच लास्ट 2-3 वर्सां सॉर्ट आवट जायना. सो आयजूय हांव फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे सगळ्या डिमांडा खातीर इश्यू खातीर हांव लोकां बरोबर आसा. सो आमचो जो डेप्युटी कलेक्टर शुभम नायक आसलो त्यांनी DMGक लेटर बरयल्लें आनी तांच्यान तांकां लेटर कितें बरयलां की 50 मिटर हे जो लास्ट घर आसा ताच्या पासून 50 मिटरा दूर हें करपाचें कितें मायनींग करची. लोकांचं कशें आसा ते 50 मिटर नाका. लोकांक जो जाय तो RP 21चेर जंय मायनींग बफर झोन आसा तसो जाय. आनी लोक जर म्हणटा हो जर डिमांड जायना जाल्यार आमकां ती मायनींग नाका. सेकंडली ते नायट ऑपरेशन जाता. कंपनी म्हणटा की आवाज ना. लोकांचो अजूनय आसा की आवाज जाता. ते बंद जावपाचें. हांव डेप्युटी कलेक्टर आनी सगळ्या लोकांकूय कंपनीचे ऑफिसराय आसले बाकीचे डिपार्टमेंट ऑफिसर हांव सांगलां हांव लोकां बरोबर आसा. लोकांचो जो डिमांड आसा त्या डिमांडाक सरकारान एग्री जावपाक जाय. नाजाल्यार आमकां जो डिमांड जे कितें सांगता की बाबा इतको हे बफर झोन इतलो हे करतलो मार्कींग करतलो तो आमकां सांगपाक जाय कसो ऑन वॉट ग्रावंड करता ते. DMGन आमकां सांगला 50 मिटर म्हणून सांगला आनी धाकट्या डिस्ट्रिक्टांक तो 500 मिटर लागना RP लागना. आमी लोक कन्विन्स ना. जो पर्यंत आमचो हो डिमांड जायना लोक म्हणटा मायनींग बंद जावपाक जाय. हांवूय लोकां बरोबर आसा. आमच्यो पयलीं डिमांड कराय. ICC दादल्यांच्या T20 संवसारीक करंडक सर्तीन आयज जावपी उपांत्य फेरयेन मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर भारताचो पंगड सर्तीच्या निमण्या खेळांत सुवात मेळोवपा हेतान इंग्लंडच्या पंगडा आड झुजतलो. हे सर्तीच्या आदल्या आवृत्तीन वस्ताद थारिल्लो भारतीय पंगड आयच्या खेळांत कशी कामगिरी करता ते पळोवपाक साबार भारतीय उमळशिकेन वाट पळयता. मजगतीं काल जाल्ल्या पयल्या उपांत्य फेरयेन न्यूझीलंडाच्या पंगडान दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडाचेर 9 गडे राखून जैत जोडून आयतारा जावपी निमण्या खेळांत प्रवेश केलो. आयचो खेळ सांजे 7 वरांचेर सुरू जातलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.